चरणी करच्या स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देव तू आमचो दयाळ सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो दयाळ सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 आमच्या कारसा सर्पण करता नमस्कार जीवनासा आमच्या कारसा सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 पवित्रज्ञ पाराक्लेता करता स्तुती आराधना पवित्रज्ञ सुंदर करता स्तुती आराधना अज्ञात रावताय कुर्बेन करताय सर्पण करता नमस्कार अज्ञात रावताय कुर्बेन करताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 अर्गा जीसु अर्गा जीसु अर्गा तुका मोचा जीसु अर्गा जीसु अर्गा जीसु अर्गा तुका मोजा जीसु नामान जीसु नामान जीसु नामान तुका मोजा जीसु नामान जीसु नामान जीसु नामान तुका मोजा जीसु जोआं प्रमाणे सुवार्ता 4 अध्याय पहिल्या वाक्यतावन
10वें वाक्य. स्नान दिवन आपूण जुवां वरणी सडसीस करता अशें फारिसेवांच्या कानान पडलां म्हूण जेजूक कळीत जालें. निजाकी जेजू खुद्द कोणाकय स्नान दिनातलो, स्नान दितले थंय ताजे सीस. देखून जुदेयाक पाटकर परत्यान तो गलिलेयाक गेलो. वाटेर समारिया प्रांत ताणें उतरून वचूंक जाय आशिल्लें. समारियांतल्या शिकार नांवाच्या एका शहरांत तो पावलो. जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो. थंय जाकोबाची बांय आशिल्ली. जेजू पैणाच्या पुरासणेन आयलो तसोच त्या बांयच्या काट्यार बसलो. सुमार 2 परांचो वेळ तो. तेन्ना समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पिवूंक इल्लें उदक दी. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारियाकार, तर तुवें म्हजे लागीं पिवूंक मागचें म्हळ्यार कशें? जुदेवांक आनी समारियाकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातलो. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवूंक विचारता तो कोण? इतलें तूं समजली जाल्यार तूं ताचे लागीं मागती आशिल्ली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आशिल्लो. देवाचें उतार हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. हें उतार आमी नियाळत आसतना तुज्या दैवीक सक्ते मुखांतर म्हाका तें वांटून घेवंक कृपा फोव कर आनी तें कोण आयकता तांकांय तुज्या दैवीक सक्ते मुखांतर आयकूंक आनी ह्या मुखांतर हर एकली जिवाळ जावंक कृपा फोव कर सुमया. आमीन. आयच्या दिसा ह्या वाचपान आमी पळयता स्वामी जेजू पुरासणेन आसलो हांगासर आमी पळयता. मनशाक आयच्या ह्या दिसांनी कोणा कडेन विचारल्यार सगळो मनीस थकोन गेला. एका डॉक्टरा कडेन विचारल्यार तो म्हणटा आपणाक मस्त पुरो जाता, कितलें केल्लें इतलें ना, आत्तां ही नवी नवी पिडा, कितें केल्लें इतलें म्हाका फावना आनी ह्या खातीर सगळो हांव थकोन गेला म्हणटा. एका चार्टर्ड अकाउंटंट गेल्यार तोय म्हणटा नवी नवी कानुनां अर्जंट करतात, नवे नवे रुली हाडतात, म्हाका भारी कश्ट जाता, निजावन थकोन गेला म्हणटात. एक आवय कडेन विचारलें म्हणटा म्हज्या भुरग्यांक पळोवन आनी काम करून भायर येवन काम करून म्हाका सगळो हांव थकोन गेला, म्हज्या कारणान भारी कश्ट जाता म्हणटा. एका भुरग्या कडेन विचारल्यार म्हाका शिकून थकलां, कितलें शिकल्यार येना आनी इतलें स्पर्धात्मक कितले मार्क्स काडल्यार पावनात आनी कितलें डिग्री काडल्यार बरें काम मेळटा आसतना सगळें जिवनच थकोन गेला म्हणटा. व्यापारस्ताचें सांगूनच प्रयोजन ना. खरो एकलो व्यापारस्त म्हणटा सगळें हांव सोलवून गेला ह्या कोरोना वरवीं आनी इतर संगते वरवीं सगळें बिजनस पडलां, सगळें जिवनच थकोन गेलां. परच्या दिसा एक टिचर मेळ्ळी आनी ती म्हणटा खंयचें म्हणे काम वय, एक टिचरीचें काम न्ही, खंडीत जावन म्हाका टिचरीचें काम पुरो जावन गेलां म्हणटा. जालें तें मॅनेजमेंटाचें खंयचें इस्काल चलयता तो एकलो व्यक्ती मेळ्ळो. तो म्हणटा हाता म्हणे इस्काल चलोवचें न्ही बाबा, ह्यो नव्यो कानून येवन नवे सिस्टम येवन इसल्यान भुरगीं फीस दिनात, तिसल्यान टिचरांचे प्रॉब्लेम, तिसल्यान सरकाराचे प्रॉब्लेम, कोणाक जाल्यार हें काम नाका बाबा, म्हाका पुरो जालें बाबा म्हणटा. आज तुमी जिवनांत पळयलें जाल्यार हर एकलो मनीस म्हणटा हांव थकलां, हांव कितें जालां थकलां, पुरासण जाल्या म्हाका, पुरासण जाल्या. आनी असल्या पुरासणेर आसता आसतना हे नव्या वर्सा हांवें तुवें कशें तरी एक जिवाळ जावचें म्हणलें चिंताप आज मोठ्यान आमी एक नियाळ करता. आयच्या दिसा ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयत आसतना वाचपान आमी पळयत आसतना जेजू जुदेयाक फाट करून परत्यान तो गलिलेयाक येता. जुदेव जावन आसलो जेजू, थंयसर बरें करनच आसलो, तरी पूण लोक
हे शास्त्री फर्जेव कितें पुरा उलोवन आसा जाल्यार तोत्त कितें करता ताणें कितें करचें चड जेजूकी चिंता नाका हांगासर नाका हांकां हांवच आपूण चड करता म्हणून चिंता आनी त्या देखून नाका हांगा नाका हांव सिधा गलिलयाक येता म्हणटा पूण गलिलयाक वयत आसतना थंयसर ताका अनेका पयसल्या वाटेन वच येत आसलें पूण थंयसर सामरियाच्या मदल्यान एक वचूंक ताका एक अवकाश आसलो आनी ह्या सामरिया प्रांत त्या प्रांतांतल्यान तो वचूंक अशें येता आनी त्या प्रांतांतल्यान येता आसतना जेजूक थंय स्वाभावीक तरान ताका पुरासण जाता कित्याक तो एक मनीस देव जावन आसलो देव पूण तशेंच मनशां पूण ताचें तें आशिल्लें आनी पळयत पुस्तकांत आयच्या दिसा आमी पळयता थंयसर पळयत पुस्तकांत 6वें वाक्य म्हणटा थंय जाकोबाची बांय आसली कोणाची बांय आसली जाकोबाची बांय आसली बांय कितें दिताली सगळ्यांक उदक दिवन एक तराचें बोळ मेळाशें करताली थंय आनी जेजू पैणाच्या पुरासणान आयलो तसोच त्या बांयच्या कांठार बसलो जेजू की हे जावन पुरासण बगली आनी तो कितें आशेता ह्या पुरासण जाल्ल्या वेळार म्हाका खंयसर म्हूण इल्लें उदक म्हणल्यार म्हजो जीव नव्यान भरतलो म्हणून तो थंयसर आयिल्ल्या सामरियाच्या स्त्री लागी म्हणटा जेजून तिचे लागी विचारलें म्हाका पियूंक इल्लें उदक दी कित्याक उदक जाय आमकां कित्याक म्हळ्यार परत आमी जिवाळ जावंक जाय आयच्या प्रस्तुत परिस्थितीर हांव आनी तुवें जिवाळ जावंक आव्हान तूं आशेता तरी पूण कशें जिवाळ जावचें म्हणलें सवाल म्हजे थंय आनी तुजे थंय मुस्तुबटी उब जाता कित्याक म्हळ्यार हर एक कडेन तकल्या खंयसरी उजवाड म्हाका आनी तुका दिसता आसना पळयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराचेर हांवें आनी तुवें आधार घेतिल्ल्या वेळार हांव आनी तूं जिवाळ जावंक परत शकता एक उदाहरण दिवचें जाल्यार सावल दाविदाक जिवेशी मारूंक प्रयत्न करता आसतना हो दावीद सुकोन काणगोन थंयसर धांवता आनी उपरांत तो एक कडेन आसता आसतना एका अमालेतेकर थंयसर येवन थंयसर आसलें तो खंयसर वस्ती करता सगळे जाणी नाश केलें पळयत पुस्तकांत आमी पळयता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 33 अध्यायांत थंयसर आमी पळयलें जाल्यार पळयत पुस्तक म्हणटा ते अमेलेकेतांनी नेगेबाचेर आनी जिकलागाचेर धाड घाल्ली तांणी जिकलागाचेर आक्रमण करून ताका उजो लायिल्लो आनी स्त्रियांक आनी शहरांत आसलेल्या सगळ्यांक ल्हानांक आनी व्हडांक बंदी घालून व्हेल्ली तांणी तांचे मदल्या कोणाकच जीवशी मारूंक ना बगार ते तांकां व्हरून गेले आनी आपल्या वाटेक लागले दावीद आनी ताचे मनीस शहराक पावले तेन्ना ते लासोन गेल्ले आनी तांच्या बायलांक पुतांक आनी धुवांक बंदी घालून व्हेल्ली ती ताणें पळयलें आज आमच्या जिवितांत पळयत आसतना आमकां भोगता की म्हजे जिवनाचें शेत जावं करो म्हजे वृत्ती जावं करो म्हजे काम जावं करो म्हजे शिकाप खंयसर गे सगळें नाश जाल्ले बरें भोगता कांय आनीक बरेंपण जावचें कशें जायत म्हणलें एक दुबाव म्हाका तुका उदेता दावीद आसले कडेन ते शहर सगळें लासोन घाल्लें इतलें लासोन घाल्लें गे आनी आपल्या मनशांचे सगळ्यांक तांणी आपोवन व्हरून गेल्ले ते आनी इतलेंच न्ही ह्या दाविदाक लोक पात्रांवचे विशीं मारूंक पळयता पळयत पुस्तक म्हणटा 4वें वाक्यान म्हणटा दावीद ताचे सवय आशिल्ले मनीस बोब मारून इतले रडले की आनी रोडूंक तांकां सकत ना जाली फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सा कितलींशीं जाणां रडलीं पिडे वरवीं आर्थीक संकश्टा वरवीं आनी इतर कारणां वरवीं रडल्या रोडून कंगाल जावन गेल्या आनी हांगासर दावीद आनी ताचे सांगाती इतले रडले की आनी तांकां मुखार रोडूंक सकतच तांचे थंय ना जाली
आणि परत ते मुंदरसून म्हणटा 5वें वाक्य, दाविदाच्या दोगा बायलांक जेजरेलाच्या आयुनोम आणि नाबलाचे विधवे अबिगैल हांकां बंदी घालून व्हेल्ल्यो. ताचे म्हणलें कितें आसलें तें सगळें व्हेल्लें. आज आमचें थंय आमचें आस्त, आमचें काम, आमचें कितें आसा सगळें आमचें तावन आदल्या वर्सा वेलां जावंक पुरो. आदल्या वर्सा आमचें तावन आसचें जाय तितलें वेलां जावंक पुरो. या थोडे कडेन मरणा जाल्यान जावंक पुरो. जें कितें आमी आधार म्हूण चिंतिल्लें, म्हजो तो वो म्हूण चिंतिल्लें, ताका सर्वेस्परा देवान थंयसर सर्गींच्या राजाक वेलां जावंक पुरो. आनी म्हाका तुका भोगोवंक पुरो आमी टोटली निराधार. काम ना, आमचें म्हणलें मनीस ना, पिडेन पडल्या आनी कितें जाल्यां सर रितीन आमी एक निराधार जाल्ले म्हणलें भोगाक पडोवंक पुरो. पूण दावीद थंयसर कितें करता? दावीद कुडले धावना. म्हजें कितें बायल्या भुरग्यांक वेलां, उरल्यांच्या बायल्या भुरग्यांक वेलां त्या देखून हांव कशें म्हूण काडन हांव फाटीं हाडिचें म्हूण तो धावना. आमचे थंय आमी भारी प्रयत्न करना आसा. म्हजें गेल्लें काम फाटीं मेळाचें, म्हजें आर्थीक परिस्थिती बिझनेस जाल्लें फाटीं येयचें, म्हजें कितें लॉस जालां, म्हजें कितें समस्या जाल्यात तें कशें म्हूण म्हाका फाटीं मेळाचें म्हणून हांव तूं प्रयत्न करता. पूण दाविदान तें करचे पयल्या सुवातेर सर्वेस्पराचो आधार ताणें घेतलो. पळयत पुस्तक म्हणटा थंयसर 6व्या वाक्यांत मुंदोसो म्हणटा, पूण दाविदान सर्वेस्परा आपल्या देवातावन धैर्य घेतलें. ह्या वर्सा हांवें तुवें जिवाळ जायचें जाल्यार सर्वेस्परा थंय हांवें आनी तुवें धैर्य घेवंक जाय. म्हजें आनी तुज्या बोवारी सगळें पडोवन गेल्ल्या बरें दिसोंक पुरो. आनी एक पिडा येवचा म्हणून माध्यमांनी येवंक पुरो. आनी इशिल्यान हक्की ज्वरा म्हणूंक पुरो. अनेक तराचें ಎರಡನೇ ಅಲೆ म्हणूंक पुरो. आनी नैतिक पिडा येता म्हणूंक पुरो. कांगाल जावन सगळ्यांनी आसल्यार तुज्या बरोबर कितें आसल्यार सर्वेस्पराक आधार जावन हांवें तुवें घेवंक जाय. आनी थंयसर दाविदाचें जिवन थंयसर त्या सोलवोन मत्ती गांवन म्हणटात पळय तशें पाथर उडोवनाकाची वेशी मारूंक म्हणून तितल्या अकमान नालिसाय बरल्यात दाविदान. खेदाळा सर्वेस्परा देवाचो आधार तो मागता, ताच्या जिवनांत परिवर्तन प्रारंभ जाता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा दाविदान सर्वेस्परा लागीं विचारलें, हांव ह्या लुटणाऱ्याच्या पंगडाची पाट धरून वचूं, ते म्हाका मेळटेत. सर्वेस्परा कडेन ताणें विचारलें, सर्वेस्परा म्हाका तूं मात्र आधार. म्हज्या बोवारीचे सर सन्निवेश म्हजे विरोध आसा. म्हज्या मोगाचो लोक समेत म्हाका पत्रावन जिवीशी मारूंक पळयता. सगळ्या अकमानान नालिसायन भरला. म्हजें म्हणल्यार आस्त मास्त पुरा गेल्या, म्हज्या कुटुंबाचे संदे पुरा गेल्यात. म्हाका कोणीय ना. टोटल हांव निराधार. मस्तपटी म्हज्यान तुज्या जिवितांत हांवान तूं जियेत आसतना आमकां तो आधार, तें आधार, हें आधार, समार आधार दोन आसतना आमी पवित्र आत्म्याची देवाची सकत जाणा जायना. दुडू आसा म्हूण आमी चिंतलो, पूण दुडवाचें कांयच चलनातल्या वेळार आमच्या मोगाचे इश्ट मंत्र आसात म्हणून चिंतून त्या आदारार आसतना त्या मनशांनी आमकां लात दिल्ल्या वेळार कितें हांव आनी तो आधार म्हूण चिंता, तो आधाराचे खांबेस पडुल्ल्या वेळार थवळ हांव तूं कितें करता, देवाच्या आधार मागून वेता. आनी थंयसर तो देव म्हाका आनी तुका सदांच आधार दिवंक तयार आसता तो देव. आनी हांगासर दावीद आपणाचें सगळें होगडावन घेता आसतना तो म्हणटा, देवा तूं मात्र म्हाका आधार. हांवें तूं वच म्हळ्यार येता देवा, राव म्हळ्यार रावता. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, सर्वेस्पर देव मेसवाता. कित्याक हो हांगासर झूज जावन हांगासर सगळें नाश जाल्ल्या वेळार दावीद कुडले तांकां पाट धन धावना. बघार तो सर्वेस्पराचेर धैर्य घेवन ताचो आधार मागून ताजे लागींच विचारता, हांवें कितें करीचें सोमिया. आनी सर्वेस्पर म्हणटा तांची पाट धरून वच, कित्याक ते तुका मेळटलें आनी तूं लोकांक निवारूंक शकतलें. हांगासर ताका एक संदेश येता, तूं वच आनी तुका जीक मेळटली. अशें म्हणून तो एक ताचे सांगता 400 जाणां काणून वेता.
वेता आसतना 200 जाणां इतले थकल्यात पुरासण जाल्यात की तांकां ओळस उतरूंक जायना म्हणून 10वें वाक्य म्हणटा. आनी ह्या एका मिसांव कामार आसतना म्हळ्यार त्या अभिमेला तांच्या लोकांक अमालेके तांचे फाटलाव कर तांकां सोलवूंक जें म्हणलें त्या मिसां व्हरत आसतना थंयसर एकलो निराश्रीत व्यक्ती तांकां पळोवंक मेळटा. पळयत पुस्तक म्हणटा ह्या 11 वाक्यार मैदानार तांकां एक इजिप्तकार मेळ्ळो आनी ताणी ताका दावीदाशी हाडलो. ताणी ताका खावंक उंडो दिलो आनी पिवंक उदक दिलें. त्या भायर ताणी ताका आंजुराच्या बकरेचो कुडको आनी सुक्या दाकांचे 2 गोसी दिले. हें खावन ताजे थंय जीव भरलो. पळय हांगासर ते कितें एक मिसांवार वचून आसात आनी थंयसर एक कोण गे इजिप्तकार अमालेकतकार जाल्यार धरना आमकां कांय म्हूण आमकां प्रयोजन पडटा म्हूण मेळात. अमालेकतकार न्ही, तांचे विरोध तांणी झुजाक वचून आसात. कोण एकलो बिरमो तो इजिप्तकार थंयसर पडोवन आसता आनी हे कितें करता थंयसर मनशापण ह्या दैवीकपण थंयसर दाखोवन ते म्हणटात त्या मनशाक खाण जेवण दितात आनी ताका बरें करून खाण जेवण दिल्या उपरांत त्या मनशा थंय जीव येता. कित्याक तो सबार दिसता न्हू खाण जेवण नाशें आशिल्लो आनी तसो व्यक्ती हांकां व्हडलो आदार जावंक पावता. कित्याक तो तेंच्या एका अमालेककारांच्या एका व्यक्तीचो गुलाम जावन आशिल्लो आनी ताका त्या ह्या गुलामाक तांणी सांडल्लें आनी 3 दीस ताका खाण जेवण नातलें. पळय तें ताका दाविदाक करता आसतना गुर्तू नातलें. तरी पूण थंयसर कितेंगी तो एक बरेंपण थंयसर करूंक वेता. सर्वेस्पर देव थंयसर ताका आदार जावन दिता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज कितलेय कश्ट आसूंक पुरो. आमी चिंतचें जर एक म्हजें बरें घर जाल्या उपरांत मागीर हांव तें सही करता या म्हाका एक बरें काम मेळ्ळ्या उपरांत हांव तशें करता. म्हाका शिकपांत एक बरें रँक आयलें, म्हाका बरें मार्क्स आयले ताजे उपरांत हांव करता. म्हाका एक बरें खासदार जालें ताजे उपरांत हांव अशें करता. भुरगीं जालीं ताजे उपरांत हांव करता. न्ही मोगाच्यान तुज्या जिविताच्या जर तूं जिवाळ जावंक वयता आसतना थंयसर कितें तूं बरें करनासाय ताचेर थंय हांव आनी तूं फायदो जोडूंक शकता. आनी हांगासर दाविदाक तो व्यक्ती तो एक गुलाम व्यक्ती भुकेल्लो निष्प्रयोजक म्हूण सांडुल्लो व्यक्ती तसो ताका आदार जावंक पावता आनी तो व्यक्ती अमालेकतकार खंयसर आसा म्हणून हांकां दाखयता. आनी 18वें वाक्य म्हणटा तो थंयसर दावीद तांचे विरोध झुजता आनी 18वें वाक्य म्हणटा अमालेकतांनी वेल्लें तें सगळें दाविदान सोडयलें आनी दाविदान आपल्या 2 बायलांकय सोडयल्यो आनी उरलें कितें लूट आसा सगळें फाटीं घेतलें. तर हांवें तुवें कांगाल जावची गरज आसा की म्हणलें सवाल. 2023 वर्सा आमचो सगळो संवसारच कांगाल जालो. तर म्हज्या आनी तुज्या बोवारी सपार तरेचे कांगाल जावचे तसले समाचार म्हाका तुका आयले जाल्यार परत जिवाळ जावन जिकोवंक म्हाका तुका अवकाश आजुनूय आसा मोगाच्यान आजुनूय आसा. आनी तो जावन आसा सर्वेस्पर असो आदार हांवें तुवें मागोवंक जाय. आनी केदाळ सर्वेस्पर असो आदाराचेर हांव आनी तो वंदून आसा. म्हज्या आनी तुज्या बोवारी सर्वनाश जावन गेल्या रे सर्वेस्पर देव परत म्हाका तुका जिवान जिवाळ करूंक शकता. आनी वो दावीद राय तें घेवन वता आसतना थंयसर लूट वांटूंक वता आसतना 400 जाण आशिल्ले तातूंत 200 जाण मात्र आशिल्ले आनी ते 200 जाण म्हणटात ह्या 200 जाणां उरल्यांक दिवचे नाका कित्याक ते आमचे वांटो झुजोवंक येवनात. पूण दावीद म्हणटा ना तांकांय दिसय कित्याक ते आमचे सांगता थंयसर आयल्यात. थंयसर दयाळाय दाखयता मात्र त्या 400 जाणांक वांटून घेवंक दिता मात्र न्ही ताज्या इश्ट मंत्रांक कोणाक पुरा 26वें वाक्य म्हणटा सर ताज्या इश्टांक खंयसर आसल्यांक पुरा तांकां तो लूट दंडिता आनी तांकां संतोश भरीत करता. आज हे वागदान हे चिंता म्हाका तुका एक नव्या धैर्यान भरता. कित्याक 2023 वर्स सगळे सांगतात भारी कश्टलें आनी मुखार एक कश्ट आसात म्हणटाले. पूण केदाळ हांव आनी तूं देवाच्या आदाराचेर जिवंक प्रारंभ करता. सगळें परत कितें होगडावन घेतलां तें म्हाका आनी तुका मेळोवंक आमकां शकता. आमी पळयता
रायांच्या पहिल्या पुस्तकांत 19 अध्यायात आम्ही पळयता थंयसर एलिया प्रवादी त्या 450 बाल प्रवादीक जिवेशी मारल्या उपरांत पावस आयलो 3.5 वर्सांतलो मागीर पावस आयलो ताजे उपरांत त्या बाल प्रवादींक जिवशी मारल्या वेळार ती जेजेबेल राणी त्या एलियाक सांगून धाडटा फाल्यां भितर तुका हांव लागाट काडटा आनी एलिया भिरमो धांवता कित्याक म्हळ्यार ताका लागाट काडटा म्हूण बेश्टायला आनी थवळ आमी पळयता त्या बेश्टवण्याच्या वेळार जीव वचोवच्या खातीर एलिया धांवता आसतना 3रें वाक्य म्हणटा एलिया भियेलो आनी आपलो जीव वचोवच्या खातीर पळोवन धांवलो आनी तो जुदाच्या भेर शहरांत पावलो आनी आपल्या सेवकाक थंय सोडून तो अरण्यान एकादशीची वाट समकून गेलो थंय तो एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो ताणें म्हळें सर्वेस्परा हें पुरो म्हजो जीव काड कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय आज आमच्या मदें आमकां कोणाक भोगता आनी वाचून सुप्रयोजन ना सर्वेस्परा एकटे म्हजो जीव काड म्हाका आनी साध्य ना सोमिया म्हजे कडल्यान जिवंक साध्य ना एकटे म्हजो जीव काड सोमिया म्हाका साध्य ना ह्या संवसारार जिवंक म्हूण भोगता गे मोगाचें न्हू एलिया प्रवादी तो बळिश्ट प्रवादी जावन आसलो जाल्यार ताकाय तशेंच भोगलें सगळो थकोन गेल्लो सगळो पुरासाणेन भरलो पूण सर्वेस्परा देवाचो आदार एलियाक मेळटा आनी परत ताजे थंय जिवाळ सकत वळटा कशी पळयत पुस्तक म्हणटा तो आड पडलो म्हळ्यार एलिया प्रवादी आड पडलो आनी त्या रुखा पोंदा न्हिदलो पूण एका देवदूतान ताका आपडलो आनी ताका म्हळें उठ आनी का ताणें आपल्या भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगल्याचेर बजलेली एक बकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें ताणें खेलें आनी तो पियेलो आनी उपरांत तो आड पडलो पळयलें इल्लें खेलें थंयसर न्हिदता परत देवदूत ताका उठयता परत देवदूत उठयता म्हणटा मुखलें वाक्य 7वें वाक्य म्हणटा पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे बोटी आयलो आनी ताणें ताका आपटून म्हळें उठ आनी का ना तर वाट तुका भोव लांब जातली तो उठलो ताणें केलें आनी तो पियेलो त्या काणाच्या गटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाग सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो हें कित्याक म्हाका तुका उपकार पडटा मुखले दीस कश्टाचे दीस म्हणून साबार जाण साबार रितीर सांगलां जावंक पुरो माध्यमान येयलां जावंक पुरो आमच्या मोगाची पुरा सांगता जावंक पुरो मुखले दीस कश्टांचे पूण हांव आनी तूं सर्वेस्पराचेर आदार दवरल्या वेळार आतांच सर्वेस्पर देव म्हाका तुका कितें पुणें दिता आनी मुखले काळके दीस आसल्यारय सर्वेस्पर देव त्या दिसांनी आमकां जायचे तितलें पावचे बरी म्हाका तुका तो दिवंक शकता हे एलिया प्रवादीक कांयच नाका मरणच म्हाका पुरो म्हणल्या कडेन ताकाय तो देवदूत येवन खाण जेवण दिवन त्या खाणांत 40 दीस तो सोलोवंक लागता कित्याक ताका बकरी दिल्ली आनी उदक दिलें तुवें आनी हांवें सर्वेस्पराच्या आदाराचेर वय वर्स हांवें तुवें प्रारंभ करता आसतना सर्वेस्पराचो आदाराचेर हांव आनी तूं जिवन आसता आसतना मुखार कितेंय आसूं दे खालेंय आसूं दे पूण त्या दिसांनी कशें हांवें तुवें समाधानान जिवंक साध्य आसा ताका जाय जाल्ली सकत ताका जाय जाल्लें उत्पन्न ताका जाय जाल्लें बळ ताका जाय जाल्ली संगती म्हाका तुका सर्वेस्पर दिवंक शकता आनी मुखले खंयचे दीस आसल्यार हांवें तुवें भिवन जियेसय म्हणून ना एजेकिएल प्रवाद ह्या पुस्तकांत आमी पळयता मोगाचें न्हू 7वें अध्यायांत थंयसर एजेकिएल प्रवादीचें एक दर्शन तो देखता आनी त्या दर्शनांत तो पळयता पुरा सुकी हाडां आनी सुकी हाडां पळयत आसतना सर्वेस्पर देव विचारता ही सुक्या हाडांक जीव दिवंक शकता आनी प्रवादी एजेकिएल म्हणटा म्हाका गुत्तू ना सोमिया परतून तें तुका मात्र गुत्तू तें मात तुका मात जाणाय तेन्ना सर्वेस्पर देव म्हणटा ह्या हाडांक सुकोन सुक्कट जाल्ल्या ह्या हाडांक प्रवाद करून सांग हांव श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाडाशें करतलो हांव तुमचेर कात दमतलो आनी तुमकां श्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात
तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो आनी एक खडखड जालो आनी हाडांक लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें. हांवें पळयलें आनी ताचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडटलें आनी कात दांपून येतली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, स्वासाक प्रवाद कर, मनशा पुता प्रवाद कर. स्वासाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, स्वासा 4 वरांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जिवोवच्या खातीर तांचेर स्वास सोड. ताणें म्हाका फरमायल्ल्या प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावलीं. एक व्हड अगणी सैन जालें. पळयात, सुखी कांयच ना म्हणलीं हाडां. सर्वेस्पराच्या एका उतराचेर महासैन जावन परिवर्तन जाता. आनी सर्वेस्पर देव ह्या एझेकिएल प्रवाद 11 वाक्यान म्हणटा, तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ही हाडां सगळ्या इस्रायलाचें घराणें. ती म्हणटात, आमची हाडां सुकल्यांत, आमचो बरवसो नांपयस जाला, आमचो सत्यानाश जाला. देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हज्या परजे हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. आनी हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. कशें हांव आनी तूं ह्या समाजीन चिंतून आसा हांव. जालें सगळें केलें, आमी एका सुक्या हाडा बरीं, आमकां कांयच बरवसो ना जाला म्हूण हांव आनी तूं जियोन आसा हांव. तशेंच ह्या एझेकिएल प्रवादाच्या काळा वेळारी इस्रायल लोक चिंतून आसलो आनी थंय वेळ सर्वेस्पर देव म्हणटा, ह्या मनशांक परत जीव दिवचे सकत म्हज्या लागीं आसा आनी हांव तांकां जीव दितलो. तर हांवें आनी तुवें कंगाल जावची गरज आसा म्हणलें सवाल. आदल्या वर्सा जें कितें हांव आनी तूं कंगाल जाल्ले, हांव जें कितें सगळो संवसार कंगाल जाल्लो, ह्या नव्या वर्सा हांवें आनी तुवें जिवाळ जावंक जाय. ह्या कंगालपणांतल्यान हांवें आनी तुवें भायर येवन एक जिवाळ व्यक्ती जावंक जाय आनी ह्या सर्वेस्पराच्या भरवश्यान हांवें आनी तुवें बरें जिवन जिवंक जाय. त्या देखून इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 40 अध्यायांत 29 वाक्य अशें म्हणटा, थकलेल्याक तो सकत दिता. हांव आनी तूं थकल्यांक वास. सर्वेस्पर म्हणटा, थकलेल्याक तो सकत दिता, बोळ नतल्ल्याक तो घटाय दिता. युवक थकून आनी दमून वेतीत, तरणाटे आदलोवन पडटीत, पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गारुडा बरीं तांकां पाकाटे पडटले, तीं धांवतलीं पूण थकची नात, तीं चलतलीं पूण दमची नात. पळय कितले एक स्पश्ट तरान सर्वेस्पर देव सांगता. युवक थकून आनी दमून वेतीत, ग्रस्त मनीस, युवकपणा बरी बरे घटाय मनीस, बरी बरी बॉडी घट्ट आसले मनीस, या सोबे सुंदर मनीस कितें बरो आसली, ती थकलीं तरी हांव आनी तूं जर तर सर्वेस्पर देवाचेर विश्वास दवरता, थंय वेळ म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत नव्यान बोळ मेळटा आनी आमी कितलें धांवल्यार आमी थकाना, आमी पुरासण जावचें ना. कित्याक सर्वेस्पराचें बोळ म्हजें थंय आनी तुजें थंय वळटा आनी त्या सक्तीन ह्या सगळ्या वर्सां हांव आनी तूं जिवाळ जावन जिवंक शकतले हांव. त्या देखून आयच्या ह्या वचपांत आमी वसिल्ल्या सांजोवांचे 4 अध्यायांत आमी पयले तावन 9वें वाक्य वसलें आनी थंयसर आमी पळयलें, स्वामी जेसू त्या स्त्रिये लागीं उदक विचारता. कित्याक तो पुरासन जाल्ली, ताका जिवाळ जाय जे आसलें, उदक पिल्यार एकट्याक बोळ येता. पूण ती स्त्री म्हणटा, तूं सुदैव, हांव एक समार्याकार, तुजे कशें तुका हांवें उदक दिवचें. आनी जेजू म्हणटा, जर तर हांव कोण म्हूण करता आसलो जाल्यार तूंच म्हजे लागीं उदक विचारता आसलें आनी हांव तुका झरीचें उदक दितो आसलो. आनी हे झरीचें उदक आज म्हाका तुका गरज आसा. जेजू ताका म्हणटा, थंय म्हणटा, स्त्री म्हणटा, म्हाका जाल्यार दी. आनी जेजू म्हणटा, तुज्या घोवा कापोवन हाड. घोव म्हळ्यार कितें?
घोव म्हळ्यार विविध रितीन आमी अर्थ दिवंक शकता जावंक पुरो, पूण सामान्य तरान एक कॉमन सेन्सर एक घोव म्हळ्यार एका स्त्रीयेक आदार, एका स्त्रीयेक आदार आपलो न्हवरो. त्या वेळच्या काळार तावन स्त्री गरज आसतली, दादलो गळोवन हाडटलो, आतां दोगांय गळटात जावंक पुरो, पूण आजुनूय एक दादलो म्हळ्यार एका स्त्रीयेक आदार. आनी स्त्री म्हणटा घोवच ना म्हणटा म्हाका आदारच ना, आनी त्या वेळचेर म्हणटा तुका 5 दादले जाले 5 घोव जाले आनी आतां आसा तो तुजो घोव तो न्ही, म्हाका न्हू तुकाय सबार जण ह्या जिवितान आदार जावन आसले जावंक पुरो. जावंक पुरो म्हजें तें अशें स्टेटस, हांव एका हुद्द्यार हांव तूं आसलें हांव जावंक पुरो, आनी तो आदार म्हूण हांवें चिंतलें, पूण आज आमी निराधार जाले. हांव म्हजें तुजें बिजनस, म्हजें तुजें काम म्हाका तुका आदार जावन आसलें जावंक पुरो, म्हजें तुजें सोबाय म्हजें आदार जावन आसलें जावंक पुरो, म्हजें तुजें इश्ट मंत्र आदार जावन आसलें जावंक पुरो, सकड सबार संगती म्हाका तुका जिविताक आदार जावन आसलें जावंक पुरो. स्वामी जेजू म्हणटा जें कितें तूं आदार म्हणून चिंतून आसाय सगळें निराधार जाता, पूण जर तर तूं म्हजे थंय येवन म्हजो आदार तूं घेताय, म्हजे थंय तूं जियोंक आसताय, पवित्रत्वाचें स्वीकार करताय, म्हजी जिविताचे सर तूं स्वीकार करताय, तूं परत जिवाळ जाताय, जिवाळ जाताय. आनी त्या देखून 13व्या आनी 14व्या वाक्यांत स्वामी जेजू म्हणटा जेजून जाप दिली हें उदक पियेलो म्हळ्यार बांयचें उदक पियेलो, हर एकलो परत्यान ताणयता, पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान कितेंच ताण येवचो ना. हांव ताका दिता तें उदक ताजे भितर एक जर जावन सस्तीक जिविताक उमाळून व्हरतलें, सदांच तुजें तें जिवाळ सकत आसतलें. आनी हें आयकलें ते समारेकाराची स्त्री थंय बरोबर एक जिवनान सगळीं थकून गेल्ली, 5 जाण धरले जाल्ले, पूण ताका समाधान ना, सोवे थंय आसा थंयसर समाधान ना, पूण केदाळा हे जेजूचें उतार ती आयकता, ती धांवता धांवता सगळ्यांनी घरांनी येता आनी सांगता पळया हांवें मेसियाक पळयलें, येया 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 तुमी. तिचें तें एक नवें जिवाळ सकत भरली, जिवाळ सकत भरली. आज तर मोगाचें न्हू हांव आनी तूं सर्वेस्परा स्वामी जेजू लागीं जिवाळ सकत आज तूं मागया. फाटल्या जिविताचें कितें हांव तूं थकून गेल्लें, हांव तूं पुरासणें आसलें, आनी कितेंच नाका म्हूण बगलें, जिवनच नाका म्हूण बगलें जावंक पुरो, पिडेन जावंक पुरो, खंयच्याय कारणान जावंक पुरो, जिवन नाका म्हणल्या कडेन थकलेल्या कडेन आज सर्वेस्पर देव म्हाका तुका उलो दिता आनी म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या दुवे सर तुजें आदार म्हूण कितें तूं उरलें तूं आदार म्हूण चिंताय सगळें सोड, म्हजे लागीं ये, हांव तुका आदार जावन रावता. आनी केदाळा तूं म्हाका तूं आदार जावन घेताय थळ म्हज्या जिविताची सर तुजे थंय वळटली, आनी ती जिविताची सर तुका जिवाळ दवरतली, सदांच जिवाळ दवरतली. आनी खंयसर तूं वेताय थंयसर तूं आशिर्वादी जातलें, खंयसर जाल्यार खंयचेंय तुका कितेंच तुका बाधा करूंक शकचें ना. त्या सर्वेस्परा देवाची कृपा, सर्वेस्परा देवाचें बळ तुजे थंय सदांच आसतलें. तर मोगाचें न्हू आज आमी एक निर्धार घेवया, हांवें तुवें ह्या वर्सा आदार सोडूंक जाय, आमचें तें आसची पुरासन वचून जिवाळ जावंक जाय. आनी तो एक आदार सर्वेस्परचो आदार हांव तूं जोडया, म्हजें आनी तुजें जिवन परत जिवाळ जावं दी, आमच्या कुटुंबाचें जिवन जिवाळ जावं दी. एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागया. मोगळा सर्वेस्परा सुमिया जेजू, तुज्या उतरां मुखांतर तुवें आमकां दाखोवन दिलें सुमिया, आमकां आमी चिंतले बरी आदार ते आमकां आदार जावंक नात, सगळे आमी निराधार आसूंक सुमिया, जिवनांत थकल्या सुमिया, पुरासन भोगल्या सुमिया. प्रत्येक तरान 2020 वर्सा सुमिया जायतितली आमकां निराशा भोगल्या सुमिया. मोकळे दीस कशे आसात म्हूण आमी नेणाव सुमिया, तरी पूण माध्यमां आनी विविध मनशांनी विविध संगती सांगता आसतना मोकळे दीस कश्टांचे आसात म्हणून सांगता आसतना आमकां भेन दिसून आसा सुमिया. थकल्या सुमिया, कंगाल जाल्या सुमिया. आज तुजे लागीं तुजो आदार आमी मागोन आसा सुमिया. सुमिया जेजू तुका आमी संपूर्ण तरान शरणागत जाता सुमिया.
थंयसो आमचो आदार सुमिया, थंयसून आमकां कोणी आदार ना सुमिया. तुजें जिविताची सर तुवें वाग्दान केल्ली ती आमचे थंय आतां देवय सुमिया. आमकां जिवाळ कर सुमिया, आमची कुटुंबां जिवाळ कर सुमिया, आमची समुदाय जिवाळ कर सुमिया. आमी मागता सुमिया कोण ह्या परिस्थितीर ह्या वेळार निराश जाल्यांत पुरासणेन थकल्यांत तांच्या पासत आमी मागता सुमिया. सुमिया तांकांय तूं आदार दी सुमिया, तांकांय जिविताची सर्दी सुमिया. हर एकल्यानी तुजेर आदार दवरचे तसली आत्मीक दिश्ट हर एका व्यक्तीक तूं फोव कर सुमिया. ह्या वरवीं हर एकल्याचें जिवन आशिर्वादीत जिवाळ जावं दी सुमिया. ह्या जिवाळ जाल्ल्या जिवनांत आमी वाडत वचून बरीं फळां आमकां दिवंक आमकां तूं कृपा दी सुमिया. ह्या मुखांतर तुजी महिमा आमच्या ह्या बऱ्या जिवाळ जिविता मुखांत परगटोवंक आमकां तूं कृपा दी सुमिया. संवसाराचो उजवाड जावन संवसाराचें मीठ जावन जियोवंक तुवें शिकोवन दिल्ल्या प्रमाणे आमी जियोवंक आमकां तूं कृपा लाभय सुमिया. सर सुकलेल्या हाडांक तूं आतां जीव दी सुमिया. साबार जण जो कोण मागणे डिवायन टीव्हीर ह्या यूट्यूब चॅनलार शालम प्रेयर मिनिस्टरच्या यूट्यूब चॅनलार पळोवन आसा सुमिया. कोण ती पळोवन आसा सुमिया सगळ्यांक तूं आपोट सुमिया. ह्या घडये थंयसर तुजी जिवाळ सकत तांचे थंय वळून दी सुमिया. आनी तक्षण सुमिया ह्या घडये उतार आयकत आसतनाच तांचे थंय तुजी जिवाळ सकत वळोवन येवन दी सुमिया. मुखल्या दिसांनी ती जिवाळ सकत तांचे थंय वाडत वचून दी आनी तांचें जिवीत घटमूट प्रकाश भरीत जीवन जिवंक आशिर्वादीत कर सुमिया. आमीन. भवानी बहिणी या पवित्र साक्रमेंतान वालता तो मोग ते सुमयेची सगत कृपा आमच्या हर एकल्याच्या जिविता वालता हे काही मेळना मोगाच्यानो. या जेजूतय मात्र आसा, जेजूतय मात्र ही सगत कृपा आसा. या सत्यते या कृपेते येया मोगाच्यानो. आमचे आत्मीक धान आनी भगवंची ही सगत सुमयातय आसा. या सुमयाच्या सत्यते आमी या मोगाच्यानो. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ. ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाल भवन आणि बहिणीनो, पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा आमी ल्हान भुरगीं आसल्ल्या आनी त्या आवय बापायनी आल्तारी मुखार कान घेवन उबे रावल्लीं आनी त्या आवय बापायच्या बगलेक आमची पोदोन आनी मोदोन रावल्लीं. आनी त्या दिसा त्या आवय बापायनी पोदोन मोदोनीन इगर्जेच्या दारवट्या लागीं भुरग्याक याजाक भितर घेत आसतना पयलें आवय बापायक ह्या भुरग्याच्या बावार्थी वाडावाळीची जबाबदारी तूं कान घेताय गे वा तुमी कान घेताय गे आव बापाय. आनी तांणी सांगलें वय आमी कान घेता.
आणि ताच्या उपरांत त्या याजकान पोदोरण आनी मोदोरणीक उल्लेखन म्हणले उतरां या आवय बापायक या भुरग्याच्या भावार्थी वाडावळींत तुमी सांगात दितात, पाठिंबो दितात, आणि तांणी म्हणलें वय आमी दिता. ती व्हरती जबाबदारीक त्या दिसा तांणी साई घाल्लें आनी ती जबाबदारी कान घेवंक आमी तयार आसा म्हूण तांणी म्हणुल्लें. आनी आज ती जबाबदारी तांणी कितलें पाळल्या वा पाळतावंगी. आज आयच्या प्रस्तुत समाजाचेर आमी नदर घाली जाल्यार पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा बायलो आडंबर म्हणजे पवित्र स्नान कान गेल्या उपरांत पाळण्यांत दवरची रीत आमी म्हणटा ती आज इतली ग्रँड वा इतली जबरदस्तेन जाता, जायतो प्रदर्शन थंयसर जाता. पूण इगर्जे भितर दिल्ली ती जबाबदारी सोमयाक केल्ली ती बसोवणी कितली पाळता. आवय बापायक प्रत्येक जावन पवित्र सभा स्पश्ट करता कितें म्हणटा, यू आर द फर्स्ट फेथ फॉर्मेटर्स ऑफ युअर चिल्ड्रन. तुमी तुमच्या भुरग्यांची पयली भावार्थी शिक्षकां. आवय आनी बापय तुमी तुमच्या भुरग्यांची पयली भावार्थी शिक्षकां. आज आवय बापायनी ही सोमया मुखार केल्ली ती बसोवणी त्या भुरग्याच्या भावार्थी वाडावळीची जबाबदारी पाळना सादगी. मुर्यमायच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार त्या देवळांत जेसू भुरगो भायर पडल्या वेळार मुरी वचून धैर्यान म्हणटा, पुता तुवें कित्याक अशें केलें, पुता तुवें कित्याक अशें केलें. तुजो हांव आनी तुजो बाप कितल्या खंती दुखीन आमी सोदून आसल्या. तिची जबाबदारी तिणें पाळली. पुता थंय आपणाची जबाबदारी आसा, न्ही केवळ भावार्थी जबाबदारी लौकीक जबाबदारी पुता थंय आसा तें आवयन दाखयलें. आज आमची आवय बापाय कितली जबाबदारी तो आमची मालगडे आवय बापाय आमी नदर घाली जाल्यार वा फाटल्या वर्सांनी आवय बापायनी ती जबाबदारी पाळल्या पाळनायल्या. आतांय पाळटात पाळना म्हणना, पूण आयची आमची तरणी जोडी कितली सिरियस आसात वा कितली ही बसोवणी करतना कितली जबाबदारेन आमी आसाव म्हणलें तें जाणा आसात गी म्हणलें आयचें एक सवाल जावन आसा. तें देखून मोगान भावन आनी भयणीनो आज आमी प्रत्येक जावन जेजूच्या पवित्र स्नानाचे ही परब आचरण करच्या ह्या वर्त्या दिसा प्रत्येक जावन आमी आवय बापायंक पोदोर मोदोरणीक त्या जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पण करता. हर एक आवय बापाय प्रत्येक जावन तरण्या त्या आवय बापायंक त्या पोदोर मोदोनी त्या भुरग्यांची ल्हान भुरग्यांची जबाबदारी घेतिल्ल्या त्या पोदोर मोदोनीक विशेश तरान सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करता. खाली पोदोर आनी मोदोर म्हळ्यार एक खाली देखीक नांवाक मात एका उजव्याक आनी दाव्याक रावचें न्ही, ही एक व्हरती जबाबदारी. हांवें आयकलें गोवा दिएसीसीन आवय बापायक मात्र न्ही, गोवा गेल्यार त्या दिएसीसीन एका पोदोरण आनी मोदोरण जायचें जाल्यार तांणी एक फॉर्माक दस्तखत घालूंक आसा. आनी तितलें मात्र न्ही, त्या ह्या जाका लागीं 2 दिसांची तरबेतीक तांणी वचोंक आसा. आनी तो वळ एका पोदोरण मोदोरणीची जबाबदारी कितें मुखल्या दिसांनी ह्या भुरग्याच्या जिवितांत थंय ताका समजयतात आनी ती जबाबदारी घेवंक तयार आसा जाल्यार मात्र तो ह्या जाग म्हणटा की दस्तखत घाला आनी मुखार वचा, नाजाल्यार नाका, तुमी रावचें नाका. तें म्हाका कोणी एक सांगतलें कोडयालचें एक जोडें पोदोर मोदोन रावोंक गोवा ती आसली. थंय गेल्ल्या वेळार त्या ह्या जागांनी विचारलें तुमी आसचें थंय आनी भुरगीं आसचें हांगा, तुमी आज हांगासर आयल्यात ह्या भुरग्याक मुखल्या दिसांनी तुमी जबाबदारी घेतात म्हणली, तुमकां समजून आसा गी, तुमी हांगा तवळ तवळ येतात ह्या भुरग्याक सांगात रावतात म्हणलें तें धैर्य तुमकां आसा गी. आनी तवळ ती म्हणाली म्हाका तांणी नाका आमी रावना म्हणलें गे, दुसऱ्यांक कोणाक जबाबदारी दिया कित्याक आमकां हें कळीत नातलें म्हणलें गे. मोगाचें न्हू, ती एक व्हरती जबाबदारी पोदोर मोदोरणीची आवय बापायची एक व्हरती जबाबदारी त्या भुरग्याच्या वाडावळीन प्रत्येक जण भावार्थी वाडावळीन. आज कितलीं जाणां हें जाणां आसात. आज थोडे बडी नांवां तेगीर एकलो परगांवांत आसता दस्तखत घालता हांव दान दिता आमी नांवां तेगीत रावता मागीर पडोवंक वचचो ना. आमकां कितेंय त्या भुरगें बरें जाता वायट जाता आमकां कितेंय पडोवन वचचो ना. आमी आमच्या इतल्या तें भुरगें ताच्या इतल्या आमी कितलें त्या भुरग्याक मार्गदर्शन दिता, ही एक व्हरती जबाबदारी. तेका मोगाचें न्हू, ह्या घडये आमी सगळ्यांक दिबी घालया. आज आमी विशेश तरान ह्या आवय बापायंक
पदोन्मोदनिका सुमयाच्या अभिषेकपणा खातीर आमी समर्पण करचें ही एक व्हडली जबाबदारी तांणी समजोवच्या खातीर तांच्या मदीं उजवाड मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जण मुखल्या दिसांनी कोण वो पदोन्मोदनीचो उद्दो जबाबदारी घेवंक आशेता तांणी प्रत्येक जण समजोवच्या खातीर आनी त्या समजोनीन ही जबाबदारी स्विकार करून त्या भुरग्याच्या उजव्याक दाव्याक रावून मुखल्या वर्सांनी हे भावार्थी वाडावळीन प्रत्येक जावन सांगत दिवचें हे मिसांव तांणी जारी करूंक सुमयेची कृपा तांकां मेळच्या खातीर आमी मागया तशेंच मोगाचें न्हू आमकांय सुमयाच्या पांयतळां आमी समर्पण करया आमी घरांत आसां वा आनी खंयसर आसां युट्यूबा मुखान वा डिवायन व टी व्ही मुखांत्र आज आमी आराधनान भागीदार जावन आसतना आज आमचें परत समर्पण सुमयाक आमी करया मोगाचें न्हू त्या पवित्राच्या दिसा आमी ल्हान भुरगीं आसल्या कळीत नातलें पूण त्या पयल्या कुंभारा वेळार क्रिस्मसाच्या सक्रामेंता वेळार आमचें समर्पण आमी केलां समजून इल्लीशी आमकां आसली पूण आज परत सुमयाच्या पांयतळां आमकां आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू त्यो पवित्राच्यो बसोवण्यो कितें आमी केल्ल्यो परत आमी उडास काडया ही व्हडली जबाबदारी आमी घेतली आमी पाळल्या जाल्यार सुमयाक आमी अर्घ दिवया सुमयाचो उपकार आमी आठोवया आज सुमयाची परत मजत आमी करपा आमी मागया आनी आज आमी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या तरण्या आवय बापाय खातीर त्या तरण्या जोड्यां खातीर आमी प्रत्येक जावन आमी मागया आधुनीक संवसाराचे ती आधुनीक संवसारांत जी येताना तांची जबाबदारी विशेशताना ह्या भुरग्याक रुपीत करूंक आसा एका भुरग्याक बरो फुडार दिवंक आसा एका भुरग्याक बरें जिवीत दिवंक आसा ही तांची जबाबदारी आवय बापायची आनी तांकां सांगत दिवंक पोदोन आनी मोदोन ही जबाबदारी तांणी विशेश तरान पालच्या खातीर पवित्र आत्म्यान तांकां अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडी आमी समर्पण करया मोगाचें प्रत्येक जाण आमी कोणाचें पिलियाद जोडलां कोणाची पोदोन मोदोन जावन ती जबाबदारी आमी घेतल्या जाल्यार त्या भुरग्यांची आमी उडासा काडया त्या भुरग्यांचो मोतीक आमी उडासा काडया त्या भुरग्याक सुमयाच्या पांयतळां ह्या घडी आमी समर्पण करून विशेश तरान त्या भुरग्यां खातीर मागया जावं बरो त्या पवित्राच्या दिसा आमी बगलेक रावल्ल्या ताच्या पर आमकां विसर पडला त्या भुरग्यांचो आज विशेश तरान आमची जबाबदारी थोड्या मापान आमी पालच्या खातीर त्या भुरग्यांचो उडास काडया त्या भुरग्यांक सुमयाच्या पांयतळां ह्या घडी आमी हाडया सुमयाच्या पांयतळां आमी समर्पण करया सुमयान तांकां विशेश तरान अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडी आमी त्या भुरग्यां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां त्या तांचे खातीर ह्या घडी आमी सुमयान तांकां विशेश तरान अभिषेक करच्या खातीर आमी मागया प्रत्येक जाण आमच्या शालोम पंगडा खातीर पंगडा कडेन सभा जाणां आमचे आराधनान भागीदार जावचे आयकोवचे सभा जाणां मागोवंक सांगता मागोवंक विचारतात आमचे लागीं वैयक्तीक तरांनी सांगलां जावं बरो तांकां सगळ्यांक सुमयाच्या पांयतळां आमी हाडया सुमयेची कृपा मजत आमी मागया सबार काजारी जोड्यांनी म्हजे कडेन तांच्या खातीर तांच्या जिविता खातीर मागोवंक सांगलां तांचोय आमी उडास काडया परगांवांत आसल्या कामाची भद्रतेन आसल्या बेबिरांतेन जिवीत जियोवच्या तांचे खातीर मागोवंक सांगलां प्रत्येक जण युकेंत वस्ती करनाचे आमचे कुटुंबां तांची परिस्थिती मस्त ह्या कोरोना पिडेक वळख जावन मस्त बिगडल्या लॉकडावन आनी कश्टांच्या परिस्थितींत ती आसात त्या तांच्या खातीर त्या गांवांत वस्ती करच्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया विविध जाग्यांनी वस्ती करनासच्या आमच्या भावंडां खातीर प्रत्येक जावन कोरोना पिडा ही दुसऱ्यापणाक विस्तरून आसा आनी एक रूपांतर जावन विस्तरण आसा म्हणटात ह्या पिडेक तावन सुटका लाभचे खातीर सुमयेची सकत सुमयेची कृपा पुरो आमकां सुमयेची सकत ह्या नव्या वर्सा आमची पातेनी आमचो भावात आमच्या भावान सांगल्या प्रमाणे सुमयेची सकत आसल्या पुरो त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां सुमयेच्या पांयतळां आमी समर्पण करया सुमयेची सकत आमी मागया सुमयेची कृपा आमी मागया विशेश तरान अभिषेकाच्या खातीर मागया आमचे पवित्रानाच्यो आंगोन आमी जियोवच्या खातीर पवित्रानाची बसोवणी आमी जियोवच्या खातीर आमी बरीं क्रिस्तांवां जावन ह्या समाजेंत एक उजवाड जावन जियोवच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आनी प्रत्येक जावन आमी शालोम पंगडाचे आज एक आवय बापाय खातीर तरण्या सोड्यां खातीर पोदोन मोदोनी खातीर आमी विशेश तरान मागया आनी ह्या दिसांनी जल्मल्ल्या ल्हान भुरग्यां खातीर पवित्रानाक तांकां सुमयाक समर्पण केलां तीं भुरगीं सदांच वाडटाना देवाक मान वाल्लें जावन बरें कर मुखार वचोंक एक बरें सोबीत क्रिस्ती जिवीत जियोवच्या खातीर सुमयान तांकां अभिषेकाच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू आमचे दोनी हात साध्य आसा जाल्यार पवित्र साक्रामेंत आमी उबान धरया त्या मारिफात थोडो त्याग साक्रिफीस कर ह्या घडये थोडे कश्ट कर सुमयेची सकत ह्या कुटुंबांतय वालच्या खातीर ह्या भुरग्यांतय वालच्या खातीर प्रत्येक जण ह्या पोदोन मोदोन आवय बापायच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागया पवित्र आत्म्याक आमी उलो करया पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया पवित्र आत्म्यान अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू मागया मोगाचें न्हू पावना मरे इडी दुबास
your Spirit, Lord. Pour out your Spirit, Lord, for each and every young couple, especially for fathers and mothers. Bless them, Jesus. Bless them. Anoint them, Jesus. Anoint them, Jesus. Anoint them, Jesus. We surrender all these young couples, the fathers and mothers. Bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless them. Aware of their responsibility, Lord. Bless them, Lord. अभिषेक भुरगी तुझे देणे सोम्या भुरगे तुझ्या खुशीच्या फळ सोम्या या बापाने समजो या भुरग्याच्या वाढावळीत या पोतांमध्ये सगळे या भुरग्याक जीवित उभी करो अभिषेक सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने अभिषेक सोम्या अभिषेक touch Lord anoint them Lord anoint them Lord Help them, Lord. Jesus, help them, Lord. Anoint them, Lord. Anoint them, Lord. Anoint them, Lord. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी बहिणीनो सुम्याचे आशीर्वाद आमी सोडूंक फुडें वेता एक घडीभर आमचे लागीं कोणे मागोवंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हण तांचे आसा म्हण बघता तांचे खातीर प्रत्येक जावन आमी हांगासर आसल्लीं आमच्या घरांनी ह्या आराधनान भागीदार जावची हर एकली आमची कुटुंबां सुमयाच्या पांयतळा समर्पण करुया आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक परगांवान इतर जाग्यांनी वावुरतात वस्ती करनाचा शिकोवन आसा सगळ्यांक सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करुया सुमी ह्या नव्या वर्सा ह्या वर्साच्या सुरवेर आमचे कुटुंब अभिषेक करून दी आशिर्वादीत करून दी मुगल्या सगळ्या वर्सा आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्याची सुमी जतन करून दी विशेष तरान आमी मागया मगचें प्रत्येक जण ही पिडा कोरोना पिडा विस्तारून आसा ती पयस सरच्या खातीर ह्या नव्या वर्सा बरेपण मेळच्या खातीर प्रत्येक जण ह्या पिडेक सोदून काडची आनी काडनासली ती वखदां त्या पिडेक यशस्वी बरीत एक चिकित्सा जावंक पावोन दी त्या मारी बरी भलायकी बरेपण जोडूंक मनशा कोळा फावो जावं दी म्हण आमी मागया मगचें न्हू आमचे दूख बेजाराई कंत कश्ट सलवणी पिडा शिडा समस्ये सगळे सुमयाचेर पातयेन दवरया सुमयाच्या पांयतळा आमी समर्पण करया ताची कृपा पुरो ताची सकत पुरो आमी मागिल्ल्यांचेर आनी विशेश तरेन आमच्या कुटुंबाचेर सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गवया गीत येद्या व्हड्या साक्रामेंतांक येद्या व्हड्या साक्रामेंता सष्टांग नामान करुया पूर्वेला त्या रूपबोधला नव्यो रीती आदर्या सलबोन वेच्या अस्कत्विशा भावार्थाचे मोदिव्या ससे बापा तशे
आणि स्तुतीसा पृथ्वी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यात हसिता तुका दुखायच्या स्पिरिता समासमी नावार्था प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंत घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून जबल सदांच आमचे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फवखन प्रत्येक जावन गेले त्या सगळ्या वर्सां तुवें केल्ले स्वरूप काराटून तुजी स्तुती आमी करता आनी ह्या नव्या वर्सा आमच्या बगलेक रावन तुज्या कृपेन शक्तीन आमकां भर प्रत्येक जावन पवित्र स्नानाच्या दिसा आमी केल्लें समर्पण मोरा पर्यंत जिवन तुका साक जावन जिवन करपा दी जो जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन.